नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। 45वो इफी सांजे सावन सुरू, थळाव्या कलाकारांक कुशीक दवरून फेस्त, काँग्रेसीचो आरोप। उक्तावणाक बिग बी आनी रजनीकांत पावले, अनुपम खेर रविना टंडनाचें सूत्रसंचालन। गोंयाक मेळटली खासा अर्थीक पॅकेज, जेटलीन दिलां उतर, पर्रीकाराची घोशणा। स्वताक पक्षा परस व्हड समजू नाकात, भाजपाचो संघटन सचिव सतीश धोणाची फुडाऱ्यांक शिटकावणी। इबोला दुयेंतीचेर उपचारांक फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटल नाका, काँग्रेसीचो विरोध, काडटले मोर्चो। दिल्ली सांपडलो लायबेरियांतलो इबोला दुयेंती, गोंया सयत 24 विमानतळांचेर इबोला अलर्ट। सांखळे एक्सिडेंटांत 15 भुरग्यांक लागलो मार, दोड्या मार्गा वयले स्कुलांतले भुरग्यांक टेम्पोत भरून व्हरताले प्रदर्शन पळोवंक। रायबंद्रा पाट्यार दुसऱ्या एक्सिडेंटांत वाळपयचो कॉन्स्टेबल गेलो। गोरक्षे खातीर वावुरतल्यांक राज्यपालाचो हातभार, सरकारा कडेन उलोवपाचें वाळपय गो संवर्धन वाल्यांक उतर, गाय घेतली दत्तक, गोहत्या बंदी कायदो हाडात, एक्टिव्हिस्टांची मागणी। खबरो विस्तारान। 45वो इफी आयज सांजे सावन सुरू, मात थळाव्या कलाकारांक कुशीक उडोवन हे फेस्त करपाचें ईएसटीन थारायलां। एकाय गोंयच्या कलाकाराक संद मेळना जाल्यार कसलो कर्माचो फिल्म फेस्टिवल काय म्हूण काँग्रेस उलयता। ईएसटीचो पुराय मनमानी कारभार चल्ला अशें तांचेच लोक उलोवंक लागल्यात। अंदू इफीचे उक्तावणाचें आकर्शण बिग बी अमिताभ बच्चन आनी दक्षिणेंतलो सुपरस्टार रजनीकांत दोगूय गोंयांत पावले। उक्तावण सुवाळ्याचें सूत्रसंचालन अनुपम खेर आनी रविना टंडन करतात। 10 दिसांचो 45वो इफी आयज सांजे सावन पणजे सुरू जाता। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्सवाचें उक्तावण करता। दक्षिणेंतलो सुपरस्टार रजनीकांतय सुवाळ्याक मानाचो सोयरो म्हूण आसा। बुधवारा राती तो गोंयांत पावलो। I'm so happy for a warm welcome actually. No politics, please. Actually, I don't want to talk anything about politics now. Okay. So excited about Linga? Linga, yeah. I mean, for the respecting, I think they will meet the expectation. इफीचे उक्तावणाचे सूत्रसंचालनाची श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार फिल्मस्टार अनुपम खेर आनी रविना टंडनान बुधवारा सांजे रिहर्सल केली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारानूय इफीचे तयारेन लक्ष घाला। ताणें ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वचून तयारेचो नियाळ घेतलो। दुसरे वटेन इफीचे उक्तावण तेकले तरी निमण्या वेळा मेरेन तयारी चलताली। व्हीआयपी लॉन्च बसोवंक ऐन त्या वेळार टेंडर काडला। इफीक 48 वरां आसतना ही निविदा काडल्या। ह्या प्रकरणात घुसपागोंदळ आशिल्ल्याचो दुबाव काँग्रेसीक आसा। इफी परवा येवन तेकल्या 20 तारखेक, आज 18 तारीख। आज पेपरार ऍड आयल्या टेंडरांक, फाल्यां 5 पर्यंत टेंडर। व्हीआयपी लॉन्च घालतले केन्ना? सो हे जर पळयशात तुमी एखादे क्लियर कट फ्रॉड जाल्ले आसत, हातून म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां आमकां क्रिमिनल कंप्लेंट फायल करची पडटली। आनी हांव स्वता आतां पीएमओकूय बरोवन कळयतलो की बाबा तुज्या डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल आनी ईएसटीचे कितें भानगडी चालू ते मातशें पळय, लक्ष घाल। ईएसटीचो उपाध्यक्ष दामू नायक जीएसआयडीसी वटेन बोट दाखयता। लॉन्च आसा त्या लॉन्च कन्स्ट्रक्शना खातीर आपोवना टेंडर। जे लॉन्च 14 तारखेच्यान जे सो कॉल्ड पळय ते कितें बांदता म्हणटात, त्या लॉन्चान भितर आमी पार्टी आपयल्यात की ते तुमी व्हरात आनी सेटअप करात एक डायनींग एरिया ऑर हॉस्पिटेलिटी एरिया, आनी ताजे आमकां पयशे मेळटा। आमी 1 रुपया सुद्दां खर्च करना। ते लॉन्च पळय आसा ही दोन्ही लॉन्चां ही जीएसटीची कामां। म्हजो तातूंत आमचो भितर कांय इंट्रस्टूच ना भितर। हे सगळे इतल्याचेर सोंपना। ईएसटीन थळाव्या कलाकारांचेर साप दुर्लक्ष केला। ह्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवा वेळार थळाव्या कलाकारांक उर्बा दिवपाचें ना अशें ईएसटीन थारायला काय कितें असो काँग्रेसीचो प्रस्न। ह्या इफीन लोकल आर्टिस्टांक खंयच प्राधान्य दिल्लें गेलें ना। हांव अपील करता सगळ्या आमच्या गोंयच्या आर्टिस्टांक, जर तर आमच्या आर्टिस्टांक जर हांगा प्राधान्य दिल्लें गेलें ना जाल्यार आमकां कित्याक जाय इफी? अशी लूट करपाक, काही जाणांची बोल्सां भरपाक आमकां गरज ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयाक 3 म्हयन्यां भितर खास पॅकेज मेळटली म्हूण जेटलीन उतर दिलां अशी घोशणा पर्रीकारान केल्या। दुसरे वटेन पर्रीकार दिल्ली वतकच कांय जाणांक नसती सपनां पडपाक लागल्यांत। स्वताक पक्षा परस व्हड समजू नाकात अशें भाजपाचो संघटन सचिव सतीश धोण हांणी शिटकावणी दिल्या। बीजेपीन गोंयभर सदस्य नोंदणी सुरू करपाचें थारायलां। ते निमतान पणजे कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांची बसका आपयल्ली। ते बसकेत धोणान कार्यकर्त्यांक शिटकावणी दिली। संरक्षण मंत्री पर्रीकारय बसकेत उलयलो।
बीजेपीच्या मंडळ समित्यांची बुधवारा पणजे बसका जाली. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराचो बसकेन भोवमान जालो. फुडारी आनी पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन केले. कांय जाणांक आतां नसती सपनां पडपाक लागल्यात. पक्ष आनी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हत्वाचे. कार्यकर्ते वावुरतात म्हूण फुडारी वयर पावतात हे तांणी विसरचे न्ही अशी शिटकावणी बीजेपीचो संघटन सचीव सतीश दोणान फुडाऱ्यांक दिली. पर्रीकार दिल्ली गेल्ल्यान आतां कितलेशेच जाण सपनां पळोवंक लागल्यात अशें तो म्हणटा. प्रत्येक मतदारसंघा खातीर एक मुखेली नेमला. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा पयलीं कटकटीचे फायलींचेर सल्लो घेवंक पर्रीकाराक धाडटाले. आतां तशें जावचें ना. प्रत्येक मंत्र्यान स्वता जावन काम करचें. कुळ कायद्यान केल्ली दुरुस्तीचेर फेरविचार करपाची सरकाराची तयारी आसा. कुळ कायदो 40 आमदारांनी विधानसभेन पास केल्लो म्हूण पार्सेकार ह्या बसकेन उलयलो. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार 25 नोव्हेंबराक पणजेचो आमदार म्हूण राजिनामो दितलो. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन गृह आधार येवजणेचे पयशे बायलांक मेळनात हें बरोबर न्ही. पयशे दिवंक फक्त 10 ते 12 दीस कळाव जाला म्हूण आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलें. गोंया खातीर अर्थीक पॅकेज दिवची म्हूण आपणे अर्थमंत्री अरुण जेटलीक सांगलां. हे पॅकेज 2-3 म्हयन्यां भितर मेळटले. आतां आपली कामां फोनाचेर जातात. आपूण केंद्रान गेल्ल्याचो परिणाम गोंयान फुडले 2-3 म्हयन्यां भितर दिसतलो म्हूण पर्रीकार उलयलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सांखळे एक्सिडेंटांत स्कुलाचे 15 भुरग्यांक मार लागला. दोडा मार्गावयल्या नवदुर्गा हायस्कुलाची भुरगीं सांखळे रवींद्र भवनात प्रदर्शन दाखोवन तांकां हाडिल्लीं. छोटा हाती टेम्पोत भरून 20 भुरग्यांक हाडिल्लीं. टेम्पो स्पिडीन आशिल्ल्यान वलतार उमथलो. 10 भुरग्यांक सांखळे PHCत आनी 5 जाणांक GMCत घाली. इतले मजगतीं रायबंद्रा पाट्यार सकाळीं एक्सिडेंटांत एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल आखताक गेलो. वाळपयचो गौरेश गांवकाराक फुडल्यान येतल्या एका रिक्षेन धपको दिलो. रायबंद्रा पाट्यार बिरेस्तारा सकाळीं सुमार 8 एक्सिडंट जालो. वाळपयच्या गौरीश गांवकाराक आखताक मरण आयलें. तो वाळपय हिरवेचो. पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण तो पणजे आसतालो. ड्युटी सोंपोवन घरा वतना ताका एक्सिडंट जालो. तो पणजे सावन पोन्ने गोंया वटेन वतालो. फुडल्यान येतले एके रिक्षेन ताका धपको दिलो. रिक्षा एके गाडयेक ओवरटेक करताली. पुलिसांनी रिक्षेच्या ड्रायव्हराक ताब्यान घेतला. सांखळे दुसऱ्या एका एक्सिडंटान 15 भुरग्यांक मार लागला. सांखळे सकाळीं ही गजाल घडली. दोडामार्गावेल्या नवदुर्गा हायस्कुलाची 20 भुरगीं सांखळेच्या रवींद्र भवनात प्रदर्शन पळोवंक वतालीं. छोटा हाती टेम्पोन भरून भुरग्यांक व्हरताले. टेम्पो स्पिडीन आशिल्लो. ताका लागून वलतार गाडी उमटली. 15 भुरग्यांक मार लागला. ताचे फाटल्यान स्कुलाची आनीक एक गाडी आशिल्ली. तातूंत शिक्षक आशिल्ले. 10 भुरग्यांक सांखळे PHCन घाली. 5 जाणांक चड मार लागिल्ल्यान GMCन व्हेली. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी उदय परब. घेवया एक विराम.